दारगाळचे उदका संसाधन खात्याचे निवासी क्वार्टर्साची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान हे क्वार्टर्स आता भूत बंगल्यात रूपांतरीत झाल्या। काय लोक या क्वार्टर्सांनी बेकायदेशीर वावर केल्ल्याची माहिती मुखार आयला। संबंधित अधिकाऱ्यांनी आता जाता तितले बेगीन हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी सध्या मुखार आयला। पळयात, हांव सध्या आसा हांगासर धारगळ जे जलसिंचन खात्याचे निवासी गाळे आसात, रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स आसा त्या वाठारात आसा आणि त्या वाठारान जर आमी नजर मारली जाल्यार जायते निवासी गाळे मोडकळीस आयिल्ले आसा आणि भूत बंगल्याचो प्रकार दिसून येता। अस्वच्छता आसा, खड्डे बसलेले आसा, भितर दारूच्यो बाटल्योय दिसून येता। काही प्रकार हांगासर गैरधंदे चलतात, जशे थळाव्यांची मागणी आणि दावो आसा, पूण उलोवपाक कोण तरी भितात। तेचे खातीर हांगासर सरकार लक्ष दिवन जे निवासी गाळे आसात ताची दुरुस्ती करची खरी गरज आसा। आणि काही निवासी गाळ्या वांगडा हांगासर थळावे जे आमचे कर्मचारी आसात ते रावतात अशे चिन्ह दिसून येता। काही निवासी गाळ्यान तर सरकारी कर्मचारी आसात, रावतात, ते काम करतात, तांची स्थिती पळयल्यार सुद्धा भयंकर आसा। हांगाची स्वच्छता मोहीम सरकार कित्याक राबयना? सरकारान हांगाचेर कित्याक दुर्लक्ष केलां? निदान आता तरी जे WRDचे मंत्री आसात तांणी हांगासर लक्ष दिवचो आणि हे जे निवासी गाळे भूत बंगले जाल्यात ते वापरा विना पडून आसात, थंयसर एक बरो कॉम्प्लेक्स हाडचो। ना तर आमचे थळावे आमदार जी दारुलकर हांची एक हावजिंग बोर्ड हे आसा, महामंडळ आसा आणि ते तांचे चेअरमॅन आसा, तांच्याकडे जर ही जागा दिली जाल्यार ते एखादो बरो प्रकल्प, निवासी प्रकल्प हाडपाची येवजण आखूं शकता आणि सरकारान तांकां पाठिंबोय दिवपाची गरज आसा। विनाकारण अशी बरी जागा सरकारान वापरा विना दवरप बरी ना। सरकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जे खाजगी जमनी आसात ते विकासाच्या प्रकल्पाच्या नावाखाली घेता आणि मागीर ताचो वापर करना। तोय प्रकार होत जाल्लो आसा। हांगासर जर पळयलें जाल्यार 75% ही जमीन वापरा विना आसा। तर सरकारान आता तरी लक्ष दिवचो आणि हांगासर एक बरो निवासी कॉम्प्लेक्स हाडचो आणि जेतून आमचे कर्मचारी आसूं येत जे जलसिंचन खात्याचे ते पयसल्यान कामाक येता आसतले तांकां रावपाची सोय करपाची।